हॉस्पिटल ज्या रीतीन विश्वजित राणे वागला, ज्या रीतीन त्यांनी नमस्कार, आम्ही आसा इन्सल्ट जीएमसी केला, डीन ऑफिसाचे भायर आणि तुम्ही जाणा आसतले फाटले 2 हे दीस सारकें जाले न्हू. जीएमसी हो जो टॉपिक आसा तो बरोच डॉक्टर गाजता तो चुकला म्हणजे जेन्ना ना विश्वजित चुकला राणे आसा. जीएमसीन जेन्ना येयलो तेन्ना जर कितेंय एक जाल्लें डॉक्टर जाल्यार आशिल्लो त्या तेका डॉक्टराक कॅबिनान तेणी व्हरोन डायरेक्ट थंयचे थंय सस्पेंड केलो तेच्या जाल्यार कडेन उलोवन तें जे सस्पेंड तेका थंयचे थंय तेची करपाचें जे समजूत प्रकरण घालपाक जाय घडलें आसली. ते सगळ्याक सोशल मिडियाचेर तेका तशेंच सारको न्यूजांचेर तो ट्रीटमेंट व्हिडिओ दिवपाक व्हायरल जाय जालो आसलो. आनी तेजे उपरांत खुबशे गोंयभर अशे आवाज ह्यो येवपाक जो लागलो show off की केला हांगा कितें विश्वजितान, तरी चुकीची हो घडना आमकां तरी मान्य ना. कित्याक हे जेन्ना सगळे डॉक्टराक नाट्य जेन्ना शेनवारा सस्पेंड केलो घडिले. तेन्ना डॉक्टराची आयतारा प्रतिक्रिया भलायकी डॉक्टरा मंत्री कडच्यान विश्वजितान कोणें दत्त आयकूंक रुद्रेशाच्या घेतना. निलंबनाक खुबशे स्थगिती लोकांचे दिली. कमेंट येवपाक लागले आनी तेजे मुख्यमंत्र्या फाटल्यान वांगडा चर्चा केल्या आयज उपरांत हांगा विश्वजितान ही GMC माहिती दिली. हांगा तुम्ही पळोवंक दुसरे शकतात वटेन कितले अशे मुख्यमंत्री मोठे दोतोर संख्येन प्रमोद हांगासर सावंतान डॉक्टर दोतोर जमलेले रुद्रेश आसात आणि कुट्टीकाराचे हे जे निलंबन डॉक्टर जावचे आसात ना ते म्हणून हातीक जाहीर काळो केला. बँड बांदून येयल्ले आसात गोयची आणि भलायकी तेंचो, यंत्रणा लोकांची स्लोगन्स बरेपैकी आसा तो सेवा We want करता. justice. So दोतोर तेंचो रात demand दीस आसा वावुरतात की पूण VIP मुख्यमंत्र्याची कल्चर जो तोखणाय. आसा जे VIP कल्चराक लागून जे हे सगळें प्रकरण घडलां म्हणजे एक पेशंट जाणटी पेशंट तिणें तिजो ट्रिटमेंट सारको जायना, तिका कितें वॅक्सीन मेळना म्हणून खंय तरी त्या मिनिस्टराक तिणें इन्फॉर्म केलें. सो हांगा जे डॉक्टर्स आसात ते डॉक्टर्सांचो सगळ्यांचो डिमांड असो आसा की तांकां VIP कल्चर नाका. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात हे सगळे जे डॉक्टर्स आसात हे डॉक्टर्स एकूच डिमांड घेवन स्लोगन्स घेवन येयल्ले आसा आनी हांगा पुलीस जे आसा ते पुलिसूय अशे पुलिसांची संख्या सगळी वाडलेली आसा आनी खंय तरी हांगा आपले सगळें काम सोडून जेन्ना डॉक्टर्स अशे ऑफिसाचे भायर जमतात तेन्ना कितें परिणाम जाता तो आयज सगळो असो दिश्टी पडटा. पूण हेजे फाटल्यान जेन्ना हे प्रकरण घडलें जाल्यार तेजे फाटल्यान काल विश्वजित राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तेणें येवन क्लियर कट सांगलेलें आसा की तेजे घरकारां कडेन जो दोतोर सस्पेंड केला तेका एक्चुअली तेका सस्पेंड करना तशें सीएमानूय सांगलेलें आसा तेजें सस्पेन्शन जें आसा तें आडयल्लें आसा. पूण विश्वजित राणेन राती येवन एक आपले डिबेटीन एक आपले इंटरव्यून तेणें सांगलेलें आसा की तेजे जो कोण डॉक्टराक सस्पेंड करपाचो आशिल्लो तेजे जे घरातले जे लोक आशिल्ले तेंच्या कडेन आपल्यान माफी मागलेली आसा आनी तेणें ते इंटरव्यूनूय तेणें माफी मागलेली आसा. पूण आयज जो हो हांगा प्रोटेस्ट जमला जो VIP कल्चराचे अगेन्स्ट हो जो प्रोटेस्ट जमला आनी कितलेशेच हांगा जे स्टुडंट्स आसात ते कितलेशे हांगा डॉक्टर्स आसात ते हांगा सगळे जमलेले आसात आनी हे जे VIP कल्चराचे अगेन्स्ट हांगा घोशणा दितात. सो हेजेर जी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आसा ती आमकां हांगा बायट दिवपाचो आसा. तेणी सांगलेलें आसा आमकां की डीन हांगा येवपाचो आसा आनी डीन थोड्याच वेळान सगळ्यांक बायट दितलो. सो आयज आमी हांगासल्यान लायव्ह घेवन येयल्यात तुमकां लागून जीएमसीचे भायल्यान लायव्ह घेवन येयल्ले आसात. सो गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर. हेलो हेलो Something are there which he has started. Variant bikes is there. He is not there. No. Did you take my permission? The public at large and all other people connected with this particular business. Government is fully conscious that most locals run this particular business.
हॅलो हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है सर अभी? मग अशी बाईक सोडू काय नेटवर्क प्रॉब्लेम बंद करू स्टॉप करू विनय बंद करू बंद कर अरे बंद करते त्याला लावून दे काय 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 Sanya, you can hear. Ari, listen, that OT list which is made. सो तुम्ही पळयतात हांगा बॅट घेता जे सीएम विषयित राहण्याचे आणि डॉक्टरांचे जे प्रकरण चालले आहे ते प्रोसेस चालू आहे आज खूप अत्यंत दुःखाची गोष्ट की एक मनशाक जेन्ना जखमी जाता एक मनीस तेन्ना ताजे घाव वो दोतोर ताका मलम लावून तो बरो करता. आज गोंयचो हो घाव कोण भरतलो कित्याक ज्या ह्युमॅनिटीन दोतोर जे आमकां आमी म्हणटात देवा भशेन दोतोर जे गोंयकारांक जे ह्युमॅनिटीक पळय मरणांतल्यान वाचयतात रोगांतल्यान वाचयतात आज तांकां आपलो स्टेथोस्कोप गळ्यान घालून रस्त्यार देंवचें पडलें. 2 दीस जाले आमी पळयलें की IMA आसूं किंवा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन आसूं बाकीचे हेर इतर एसोसिएशनांनी डेडलायन दिल्ली की हाचेर सक्त कारवाई जावपाक जाय. पूण काल आमी राती 12:30 वरांचेर पळयलें की तो आरोग्य मंत्री खंय तरी बसला आपल्या घरार पांय वर करून आणि ती एरोगन्स लेवल देवना. ना आय वॉन्ट टू आस्क ते 3 दोतोर कोण बिकॉज इन दॅट इंटरव्यू सॅड पळय 3 दोतोर आपल्या मुखार बसल्या म्हणून. एक ताणें राजेश पाटलाचें नाव घेतला तातूंत की राजेश पाटील हो पळय हांगा आहा म्हणून. नो हू हॅज गिवन दीस डॉक्टर द अथॉरिटी टू गो टू हेल्थ मिनिस्टर्स हाऊस एट 12:30 इन द नाईट. हा कसले कमिशनाक खावपाक गेल्ले. आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्नमेंट की जो खरो कायद्यान सिनियरिटी वायज जो डीन तिवारी हो तिवारी खरो डीन आसपा आशिल्लो. हे हफ्ते खावपी जो सध्याचो जो एक्टिंग डीन आसा हांगा कितले दीस तुमी एक्टिंग दवरतले आणि तो आज ह्या दोतोरांक सांगता की ना ना ही इज रेडी टू अपॉलोजायज. त्या दीस कित्याक ओगी आशिल्लो तर आता मेडिकल सुप्रिटेंडंट जो अपॉइंट जाला he has been appointed under which rule? Let the government come clear. Let Vishwajit Rane tell that the MS has been appointed under which rule? हांगा सगळे रुलां वायलेशन चल्ल्या. म्हाका दिसता आज हांव सगळ्या मिडियाच्या मार्फतांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक हात जोडून उलो मारता कित्याक हो प्रश्न आज खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो ना. खास करून हांव भारतीय जनता पार्टीच्या दामू नायका कडेन मागता की हो लेट्स कीप पॉलिटिक्स असायड. सगळे इतर ऑपोजिशन पार्टी कडेन मागता सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट NGO सगळे गोंयकारा कडेन उलो मारता की आज आमी ह्या दोतोरा बरोबर उबे रावपाची गरज आहा. कित्याक जेन्ना मनीस आपले आरोग्य जेन्ना मनशाचो लायफ टू डेथ जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना हे दोतोर आमकां वाचयतात. आणि आज जेन्ना तांच्या डिग्निटीचेर तांच्या सेफ्टीचेर जेन्ना प्रश्न आज उठता कोण तरी एक VIP कल्चर मंत्री येवन एरोगंटली एका दोतोराक ह्युमिलेट करता. वी हॅव टू स्टँड बाय देम.
We will not bust down. We demand that this irresponsible Minister Vishwajit Rane has to be sacked immediately. सगळे गोंय प्रेमी जे गोंय वाचोवपाक आज मुखार सरल्या, आज गोंयची नाशाडी कोणे केल्या? ह्या विश्वजीत राणेन केल्या. 17(2) आसतले, सेक्शन 39 हे आसतले, हाडपी कोण? हो आज आमचे राणा काबार करपी मनीस कोण? हो विश्वजीत राणे. सो आय अपील टू एव्हरीवन. आय थिंक वी ऑल विल हॅव टू कम ऑन रोड. लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड. दामू नायक तुका उलो मारता कित्याक फाल्यां तुजो जर तर कोण तरी घरचो जर बरो ना जालो जाल्यार तुका हॉस्पिटलान वचचें पडटलें. आणि तेन्ना कोण? हे दोतोर आमकां वाचयतले, हे पॉलिटिशियन न्ही, हे मंत्री न्ही. सो आय थिंक this has gone beyond politics. Let's keep politics aside. This is not the question of individual. This is a question of the dignity of the doctors. This is the question of the respect of the doctors. This is the question of the safety of the doctors. Today, Goa is bleeding. Who will heal Goa? When the doctors themselves have hit the streets, I think this is a sad state of affair. The entire country is standing with the doctors. And I am really thankful to all the doctor fraternity, all the media houses nationally, all the reporters, very dignified reporters who have come out openly in support of these doctors. And this is not the question of Dr. Rudresh alone, because this habitual minister has insulted lot of doctors in past. There is no jurisdiction for him where he just enters, barge in and say you are suspended. There are 2 doctors which were suspended. He has suspended MTS, I have told lab technician, which details we had brought out yesterday. So he will have to give an apology to all those peoples. Last 13 years, हाणे प्रदीप नायकाकडे कसली माफी मागतलो? साष्टांग नमस्कार नाक घासून तू माफी मागतलो प्रदीप नायकाकडे? प्रदीप नायक डिनाक हाणे 2.5 वर्सां भायर दवरलो. गोंयकार विसरनाकात. कोविड टायमाचेर होच विश्वजीत राणे ऑक्सिजनाचेर पयशे खावन ताणे गोंयकारांक मारले. सो आय थिंक टुडे द काइंड ऑफ कॉल्स आय एम गेटिंग सिन्स मॉर्निंग, आय मेड लॉट ऑफ डॉक्टर्स हियर, द एंगर, तांच्या भितर गोंयकाराचो जो राग आसा, सकाळच्यान पळय जे फोन आयल्या न्ही ताजे वयल्यान हांव सांगता की गोंयचो हो वोल्केनो इरप्ट जाल्लो आसा. सगळ्यां कडेन मागता की आय थिंक वी हॅव टू स्टँड इन सॉलिडॅरिटी विथ द डॉक्टर्स. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डिग्निटी ऑफ गोवा. गोंयच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा. ह्या गोंयच्या गोंयकाराच्या स्वाभिमान, डॉक्टराच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा. अमित बाब काल जाणा एक इंटरव्यू आपूण अरे ती एपॉलॉजी आम्ही पळयलो तो इंटरव्यू. दॅट इज द वे. दॅट एपॉलॉजी इटसेल्फ इज एरोगन्स मरे. ना हांव सांगलें, हांव आसा न्ही, हांव एपॉलॉजी आहा न्ही, पूण आपूण डिसिप्लीन आय विल नॉट अलाव. सो लेट्स नॉट गो इन टू दॅट. वॉट ही हॅज डन इज एब्सोल्युटली रॉंग. ही हॅज टू कम आउट ओपनली and he has to apologize to all those people because he said last 13 years I am here. So हाजे आता 13 वर्सान हाणे कोणे कोणाचेर अत्याचार केल्या पळय, अन्याय पळय केल्या ते सगळे काडपा लागला. आणि यू विल नॉट बिलीव ऑल दीज विक्टिम्स जाचेर हाणे पळय केल्या हे सगळे आता आमकां कॉल करतात. तांची माफी केन्ना मागतलो? ताणें सांगचें मरे. हो डीन सद्याचो आसा हो एक्टिंग डीन आहा. ड्युरींग कोविड टायम ही हॅज गिवन इन द फूल पावर्स, प्रॉब्ली फॉर करप्शन आसतले. तेन्ना आमी पळयले एका दोतोरान ताचे व्हेंटिलेटराचे भायर काडिल्ले. केस हॅड गॉन टू हायकोर्ट. सो दीस गाय इज नोन फॉर ऑल दीज थिंग्स. आय थिंक लेट्स स्टे युनायटेड. आय रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया houses, you are the 4th pillar of democracy. Today Goa is under attack. Goa's backbone, which is the doctor fraternity, is attacked. Please get it to each nook and corner of Goa, because you are the medium which will get these doctors' emotions, doctors' pain and doctors' stress to entire people of Goa. Amit Babu said that he has not even ordered a suspension. This is all nothing was taken back. So at the end he was asking the reporter that तुका दिसता आपली mental हे balance सारखी आहा का म्हणून he was asking it. So when he is on record saying ना आपण नोट मूव करूंक ना, आपण रागान, अरे फाल्यां वर रागान कोणाच्या पोटान सुरी घालतलो आणि म्हणटलो ना आपल्याक राग आयलो म्हणून. सो दिस टायप ऑफ क्रिचर्स आर डेंजरस. हांकां जर इतलो राग येता, हांचो प्रेशर जर इतलो शूट जाता, फाल्यां वच सुरी, बिकॉज ही इज एंटरिंग, इज बाजिंग इन टू इमर्जन्सी न्ही रे.
इमर्जन्सी वॉर्डान थंय तुगेले सिजर्स असता, नाइफ्स असता. टुमॉरो बिकॉज ऑफ दॅट एंगर ही माइट रिमूव अ नाइफ अँड पुट इट इन द स्टमक ऑफ द डॉक्टर. सो डॉक्टर्स आर नॉट सेफ बिकॉज ही इज ऑन रिकॉर्ड. ही सेंग ना राग आयलो म्हणून आपण सांगले आपण नोट मूव करू ना. दिस इज ऑल रबिश. वी डिमांड दॅट ही हॅज टू बी सॅक्ड. Without which we will not keep quiet. Goans will not keep quiet. He has to be sacked. There's no other way to this. Anil Bab, 100%. I have told in the morning. In fact, I am giving तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातल्यान हांव सगळे गोंयचे पर्यावरण प्रेमी, सगळे एक्टिविस्ट, सगळे एनजीओ, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, आम आदमी आसूं, तृणमूल आसूं, कोण सगळे जे सोशल लायफान आसा सगळे उलो मारता. आज हो प्रश्न डॉक्टराच्या सेफ्टीचो आहा. आम्ही जर हांच्या बरोबर रावचे ना, कोण रावतलो रे हांच्या बरोबर? यू इमॅजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेस दे आर इन. ते भयान आसता मरे बाबडे. आणि वाका समज जर कंटिन्यू केलो आणि थंय मनीस सोडल्या फ्रेंच बियर्ड वाले, ते फोटो काडटात कोण कोण आयला, कोण कोण उलयला, हांकां हो इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करतलो. आय एम टेलिंग यू, will Chief Minister of Goa take the guarantee that nothing will happen to these people? I am telling you, this Vishwajit Rane will go individually behind all these people, and he is known for it. Then let's see, see, we didn't wanted to politicize this. Doctors had given an ultimatum. IMA had given, now DRDS had given them 48 hours. They are asking for justice. GARD, the resident doctors. So let's see, but as Goinkar, as Goan, we want this corrupt guy, this mentally unstable guy to be sacked from the cabinet. He cannot be there. हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात कशी गर्दी हांगा जाल्ली आसा. सगळे डॉक्टर्सांची कशी गर्दी हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात. त्यांचो डिमांड आसा की जे प्रकरण 2 दीस पयलीं जीएमसीन घडलां त्या प्रकरणाचेर खंय तरी प्रशासनान दोळे उक्ती करचे. आनी मेन म्हटल्यार जे व्हीआयपी कल्चर जो तेंचो असोय डिमांड आसा की व्हीआयपी कल्चर जो आसा तो व्हीआयपी कल्चर तांकां नाका म्हणून हांगा कितलेशेच डॉक्टर्स डीन ऑफिसाचे भायर गर्दी करून आसात. आनी तुम्ही पळोवंक शकतात काळो बेल्ट तेणी आपल्या हातीर बांदलेलो आसा. सो हो जो प्रोटेस्ट आसा तो केन्ना पर्यंत चलतलो कितें आसा ते एक्चुअली सगळे जे डॉक्टर्स आसात जे भायर जमलेले आसात ते डिनाक रावल्यात. आनी हो जो प्रोटेस्ट आसा तो जेन्ना डीन भायर येवन सगळे डॉक्टर्सां कडेन उलयतलो तेन्ना मे बी बंद जावपाक शकता. आनी आत्तां तुमी आयकली अमित पाटकर जो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट आसा तेजी उतरां. सो अमित पाटकराचें म्हणणें अशें आसा की हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो आसा तो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राण्याक बेगीनचे बेगीन सॅक करचो अशी तेंची मागणी आसा.